वांग्याचे मसाल्याचे सगळं बरं तेल सुटला आणि पोवपाकूच मी दिसता म्हाका आतां तोंडाक सारकी रोज आयली पळोवनूच हे बाय आपण धावूंक सोदता बेश्टे हे बाय पाशे घाल्ला धावूंक सोदता त्या हातीक धरचें पडटा ना जाता आज कोण ना घरा कोण ना म्हणजे काल आई गेलेली पोया आज येतली म्हणटाली पोया आज येयल्यार येयली ती आज दनपारां गेली सो ती हितून जॉईन जाला न्हू आतां सद्या आसलीच जॉईन पयलींसून पण मदीं मिटींग नासली तेंची महिला मंडळाची सो परत आतां स्टार्ट जाला सो काल गेल्लेली ती आनी आयज येता म्हणटाली सो येवना पळोवया कशें सांजची बीन पावतली फाल्यां येता केन्ना कितें कांय खबर ना आनी फ्रांसीस सद्या ना तो ऑफिसानसून वचून क्लायंट कोण येवपाचो आसलो तेजो त्या मेळान मागीर तो वचपाचो आसलो फ्रेंडाच्या वांगडा वचपाचो आहा म्हणलो सो आपूण सांजचो आज बेगीन पावलो मातसो लेट जातलो म्हणलो सांजचे आमी आनीक खंय वचपाची आसली एक सरप्रायज प्लॅन आसलो सो पूण तो सरप्रायज जावचें नासता कोणाक लागून तो सरप्रायज दिवपाक वचपाचें आसलें पूण तें कॅन्सल जातलें सा फ्रांसीस म्हणटा पळोवया बेगीन पावले जाल्यार या नाजाल्यार मागीर लेट जातलो म्हणून मागीर नेक्स्ट टायम पळोवया कशें कितें तो सरप्रायज मागीर तो आनीक केन्ना जातलो बेश्टो नॉर्मल सो पळोवया कशें कितें तें पयस गेलो म्हण सो सगळ्या फ्रेंडांच्या वांगडा बायचे बस सकाळचे सगळे झाडू मारतना सगळें 2-3 फावटी आमकां सगळें भरचें पडटा व्हडल्या त्या टबान सुद्दां भोव पावन आसले 2 आसले तितून दुसरे हितूनय फूल हितूनय फूल जाल्यार म्हणजे ही अशी बेश्टी दवरला की बारीक सारीक हितून ताका असलेच जाय खेळणी बरी व्हडले व्हडले टॉयज असले सुद्दां तसले ना काय सॉफ्ट टॉय येते असलेच बारीक बारीक माम करता कितें करता म्हणटा आनी आतां येयला आनी हांगा ताका सांगला आपल्यान हितून बसया म्हणून स्विंगान सो न्हिदता दिसता बाय ताता येता रे बाबाक म्हाज्या हय ताता करताले मम्मी ताका हांगा हें करता आतां मातशें न्हिदयता आतां हेजे वाऱ्याक धरून न्हिदतले आतां वारो येता भायर गॅलरीन आतां कितें गरमी जाता न्हू भितर कितलेय फॅन घातल्यार सुद्दां गरमीच आसता हां जर ओके सो राणीची भयणीला तुमकां पळयता ते कम्फर्टेबल आसता ते मेळयताय गा हां रांदवता तर बाव काव येयला काव दाखय बाय काव गेले बाय आमकां पळय किचनान बीन वयता परते कितें दवरता पळय सो बाय न्हू आमच्या कुकराक खूब भिया आतां दवरचें पडटा आमकां अशें दारान आमच्या कुकराक खूब भिया आतां सो 2-3 आमचे कुकरा पळय ते सगळे आमी ह्या एक हितून ते हेजेर एक आनी अशें लायन दवरता सो ते मागीर क्रॉस करना वयता कितें काडटा बिडटा म्हणून नाजाल्यार अशें आमी सगळीं पळयतना हें करता नाजाल्यार मागीर कितें काम आसा करूंक दिना मागीर अशें करचें पडटा आमकां सो हे पळया हे राणीची भयण जे आमगे पयलीं काम करताले पळय ते सो ताजी ती व्हडली भयण आपका नाम क्या बोलो लिली हां सो ताचें नांव लिली सो ते आतांच जाला 2 दीस जाले जॉईन जाला ते म्हणजे जॉईन जाला 2 दीस जाला पण 2-3 दीस पयलीं येताले सो ट्रेनिंग दिला ताका राणीन म्हणजे कशें कितें करपाचें सब राणी ने बोला ना आपको कैसे क्या बनाना कौन से बर्तन क्या है हां ते सगळें सांगलां आनी जेवण बरें करता तेवूय बरें करता हेवूय बरें करता आतां आप क्या कर अभी सो ताका सांगलां सुकी भाजी कर म्हणून वो करा बाद में मैं दूसरा हे करते मेरा सो ताका ते करूंक लायला आनी मागीर हांव करतलें वांयग्याचें वो बैंगन है ना वो फ्रिज में छोटा थोड़ा बाउल में ना धो के रखना हां सो ताका करून सगळें दवर सांगला ताणी मागीर हांव तुमकां शॉर्टकट रेसिपी दाखयतलें वांयग्याचें भरून मसाला स्टफींग करून म्हणजे कोकोनट बी ग्राइंड करून भाजून कशें करता ते नॉर्मल इल्लेशें करतले ते तुमच्या वांगडाय शेअर करता बाय न्हिदता दिसता ताता येता रे बाबा यो लिली करून गेले जेवणाकडे सो हांवें ताका म्हटलें वांयग्याचें हांव करता म्हणून तेन्ना सुकी भाजी शीत चपाती बाकीचे सॅलडीन ते सगळें करून गेलें आनी म्हटलें ताका म्हाका जाय तें कट करून बाळ उठच्या पयलीं म्हाका आतां फास्ट ही रेसिपी म्हणजे जेवण हें करपाक जाय तुमच्या कडेन शेअर करता फटाफट फस्ट टायम हांवें केलें पण आतां एकदां करतना सोमतें शेअर करता सो आतांच्यान हांव मातशें मदीं मदीं जशें कितें करतलें तें तुमच्या कडेन शेअर करतलें सो वांयगें हाडलेलें ही मातशी हें जाल्या जाम जावपाक येयली सो बरें आसलें आनी करूंकूच पावना सो आनी ही न्हू बरें हा इल्लीशी धाकटुली आनी धाकटें आसत जाल्यार आनीकूय बरें लागता करपाक बेगीनूय जाता सो त्या खातीर हाफ हांगासर कोकोनट घेतला थोडे कढीपत्ता हांगासर लॉंग एक ऑनियन कट करून घेतला अशें बारीक लांब अशें कट करून घेतला ऑनियन आनी एक ऑनियन हांवें अशें क्यूब करून घेतला 2 टॅमॅटो हांवें अशें क्यूब करून घेतला आनी थोडी कोथंबीर हें सगळें म्हाका स्टार्टींग ग्राइंड बीन करपाक जाय सद्या सो सगळ्यान पयलीं आतां हांव सोय
बरी भाजून घेता आणि त्याच्या पयलीं वांयगी न्हू बरी कट करता, 4 अशे पीस करता आनी ताका मीठ लावन दवरता. आख्खी कट करतना मातशी स्लायड कट करपाक जाय. सो हो मसालो हांव कितें करता, फ्राय करता जशें की आमी शाकोती बीन करता तशें टायप मातसो डिफरंट हें करतलें. जशें की फ्राय करतना कढीपत्ता बीन घालून तशें फ्राय करून मातसो मोठो धरतलें करतलें आनी तें स्टफ करूंक जाय. टेस्टी लागता, बरें लागता खावपाक बीन. ही ब्रिंजल पयलीं सगळें कट करून घेता आनी म्हाका मीठ लावन दवरता. ही 2 बीन दवरल्या कट करता, हेका मीठ लावन घेता फर्स्ट. एकाचे अशे 4 करून घेतला आनी हेची हे काडून ना अशेंच हे पळय अशे 4 पीस केला. सो हेका आतां मातशें मीठ लावन घेवपाक जाय. चड न्हू, मातशें सॉल्ट लायतलें आनी दवरता हेका. सो मातसो परत टायम जालो, बाय उठले, बायक बरयले बीन आनी आहा मम्मी कडेन आहा ते तोपर्यंत हांव फटाफट करून घेता. हे आतां म्हाका सगळें वांटून घेवपाक जाय. हांगासर हांवें 2 लसणीचे पाकळ्यो घेतला, सो सगळें फ्राय करपाक जाय तेच्या वांगडा. सो हांगासर हांव मातशें घेता हितून ऑयल, चड घालना नाल्यार मागीर ते ऑयल चड घालीत न्हू केन्नाच आमी फ्राय बीन करता पळय, ऑयल चड घातली की ती चड ऑब्जर्व हे घेता कोकोनट आनी फ्राय जायना. कमी घातली की मातशें बरें क्रंची बेगीन फ्राय जाता. बेगीन फ्राय करपाक जाय जाल्यार ऑयल मातशें कमीच घालूंक जाय केन्ना फ्राय करता आसतना. म्हाका ऑनियनाक कितले जाय पळय तितले तशें घालून घेतला. सो हांगासर मातशें तेल बरें गरम करून घेता. हांगासर 2 पाकळ्यो घालता मातशें गरम जाले. लसणीच्यो थोडो कढीपत्ता घालता. हातून घालता मातसो ऑनियन बरें फ्राय करून घेवपाक जाय. ऑनियन बरो फ्राय करून घेता हेज्या वांगडा. आतां ऑनियन बरो फ्राय जालो, मिक्स फ्राय करून जालो म्हजो. आतां हितून हांव एड करता हाफ हँड कोकोनट घेतला हांगासर, मिडियम सायज कोकोनट. सो तुमकां क्वॉन्टिटी कशें जाय तशें घेवंक शकता तुमी. हांव लायक चड वांयगी आसत चड ग्रेवी टायप अशें करूंक जाय, चड कोकोनट अशें सुकें टायप जाय जाल्यार कोकोनट कमी घालपाचो आनी ते वाडटा तेजेरूय आहा. बारीक केले जाल्यार तुमचे ग्रेवी कशी जातली. सो तुमकां वाडटा तेन्ना ग्रायंडींग करतले पळय तेन्ना मातशें धरतरीच ग्रायंड करूंक जाय, उदक कमी घालूंक जाय आनी मातशें सुकें थेर जावपाक जाय आनी मोठे मोटे कशें जावपाक जाय. तुमी कोकोनट फ्राय करतले पळय तेन्ना मिडियम गॅसीचेर फ्राय करपाक जाय. गॅस समज मोठी आसत न्हू जाल्यार बेश्टें करपून तुमची टेस्टूच मातशी वेगळी जातली मागीर. सो ही सोय भाजता तेन्नाय सुद्दां तुमकां पळोवपाक जाय की मिडियम फ्लेमीचेर मातशें सवकास भाजपाक जाय. जाय जाल्यार बारीक फ्लेमीचेर सुद्दां सारकें तुमी स्लोली भाजूंक शकता. तर हांगा ऑलमोस्ट म्हाजें कोकोनट हांगा फ्राय जावपाक जालां आनी मातशें वक्तान बंद करपाक जाय. चडूय करपाकूय जायना तें. सो हांगा ऑलमोस्ट म्हाजें कोकोनट फ्राय जावपाक जालें. सो आतां हातून एड करता हाफ स्पून हांवें हांगासर हळदी पावडर घेतला, ते हितूनच भाजता भाजता एड करतलें. हेका मिक्स करून घेता आनी हेज्या वांगडाच परत आतां एड करता हांगासर 2 स्पून घेतला गरम मसाला. सो तोय हेज्या वांगडाच मिक्स करता. सो हेज्या वांगडाच मिक्स करून हेका परत आनीक मातशें भाजून घेता बरो असो. सो बरो फ्लेवर येतलो हितून. हेज्या वांगडा मिक्स करून घालता जाय आनी म्हाका 1-5 मिनटां सुमार भाजपाक जाय सोय. सो जाता जाता म्हटल्यार तुमी घालपाक जाय ह्या दोनी, नाल्यार गरम मसाला घालतकीच ते चड फ्राय जाता मागीर तितून. आनी तुमकां सोय पयलींच समज घातलें न्हू तुमी हळदी पावडर गरम मसाला, सो तुमकां कळचें ना की पळय आतां हांवें पयलीं समज घातलें जाल्यार सब सोयेक धवी सोय आसता. सो ताका गरम मसाला आनी हळदी पावडर लागता आनी तुमकां कळचें ना की सोय भाजला बरी काय ना. सो भाजोंक जाता म्हटल्यार तुमी तें मागीर एड करपाक जाय. सो हांगासर आतां मातशें वक्तान हांव हें बंद करून घेतलें आनी मातशें फ्राय करून घेता हेका. सो हांगासर मातशें कोकोनट रेडी आहा फ्राय करून. सो आतां हेका न्हू हांव मातशें कोल करून दवरता आनी मागीर ग्रायंड करतलें. हांगा थंड जालां तर मिक्सरान घालता ग्रायंड करून घेता. सो ताच्या वांगडा आतां घालता टेस्ट खातीर थोडेशें सॉल्ट, कोथंबीर चड घालतलें ग्रायंड करपाक, कोथंबीर आनी वॉटर मातशें सामकें कमी. म्हाका धरधरीत ग्रायंड करूंक जाय, ती सुक्की कशी मातशी. सो चड घालना. सो हेका आतां ग्रायंड करून घेता. चलो आतां हांगा हांवें धरधरीत वाटला सारकें, कमीच उदक घातलें की म्हाका मातशें ड्राय कशें जाय आसलें तें की म्हाका ह्यो आतां मसालो स्टफ करूंक जाय ब्रिंजलान. थोडी बारीक करून हांवें आनी चड अशी ग्रेवी करूना. सो आतां हो स्टफींग आतां हितून म्हाका भरपाक जाय. सगळ्यांनी अशी ब्रिंजल कट करून घेतलेली ती सॉल्ट आयले. तांकां आतां अशें स्टफींग करून घेता भितर सारको मसालो भरून घेता हितून सारको फील करपाक जाय. सो अशें 1 बाय 1 हांव अशें सगळें न्हू अशें भरून घेता आतां सगळो आनी फुडलो प्रोसेस स्टार्ट करता. सो हांगासर म्हाजें स्टफींग रेडी आहा. आतां नेक्स्ट प्रोसेस केल्यार हांगासर कढाई केला. हांगासर कढाई दवरला गरम करपाक, हितून करता हांव. सो कढाई गरम जाली म्हाजी. सो हितून घालता ऑयल. हांगासर म्हजें ऑयल गरम जाला. सो हातून हांव घालता थोडेशें कढीपत्ता, थोडोसो हिंग पावडर. हांगासर बारीक ऑनियन कट करून दवरला तो ऑनियन घालता. ऑनियन बरो फ्राय करपाक जाय हेच्या वांगडा.
बरं फ्राय करून घेता. सांग असं ऑनियन फ्राय झालं म्हटलं तर इथून ॲड करता टमॅटो. फ्राय असे बारीक क्यूब करून घेतलं ते आणि बरे स्मॅश मातशे जावनी बरे फ्राय करून घेता. टमाटो बरे स्मॅश झालं मातशें सो आता हितून घालता ॲड करता म्हणजे स्टफिंग केलेले ब्रेनचे. सो बरे मातशे फ्राय जावपाक जाय. मिक्स करून घेता हेज्या मसाल्याच्या वांगडा आणि कवर करून घेता आणि हो उरलेलो मसाला हा तो मागीर ॲड करता. हितून मातशें वॉटर ॲड करून सो हेका हांव कवर करून घेता. आतां सांग असं म्हाजें न्हू आता ब्रेनचे फ्राय जाय तिले बाकीचो मसालो हितून हांव वॉटर ॲड करता आनी घालता हितून आनी मातशें बरें मागीर कूक जातलें तितून आनी मातशें सॉफ्ट जातलें मसाल्याच्या वांगडा. तर हितून हांवें आनी इल्लें वॉटर घातला मसाला आसलो तितून थोडो आनी ते आतां हितून ॲड करता आनी मातशें बरें कूक जावन घेता. सो बरें मातशें आनी ड्राय जावन कुकी जावन सो हांव हेका कवर करून घेता आनी मागीर मेळटा. सो हांगा मातशें शिजत आयलें आनी मातशें ड्राय जावपाक जाय. सो तातूंत हांव ॲड करता हो मातसो इल्लोसो हे रेड चिली पावडर की मातसो कलरूय मातसो बरो येतलो आनी मातसो टेस्ट वायज आनीक मातशें बरें लागता. जशें तुमकां तीख जाय तशें तुमी मातशें गरम मसालो कमी घालून मातशी मिरची पावडर ॲड करूंक शकता. मातसो कलरूय येता बरो आनी टेस्ट वायजूय बरो येता. सो हांव घालून घेता असो. सो ऑलमोस्ट जावपाक येयलें आतां पळयता हांव जाला काय खूब. सो तुमकां कशें जाय न्हू तशें म्हणजे एकदम ड्राय जाल्यार बरें आटून जाय जाल्यार तुमी बरें सुक्कें करूंक शकता. मसालो घालतना उदक कमी घालूंक जाय. आनी जर तुमकां अशें ग्रेवी टायप जाय एक हेजो मसालो सुद्दां म्हणजे ग्रेवी टायप आसता पळय शीताच्या वांगडा सुद्दां आनीक टेस्ट लागता. कशें खावंक शकता तुमी चपाती पाव रायस कितेंय चलता. सो हे इतलें बरें लागता. सो अर्द्यान मागीर वांयगी सुद्दां काबार जाल्यार तेजो मसालो चाटून खाता तसो बरो लागता. सो पळयता आनी मातसो चडूच कितें म्हणटा मातसो हायच दवरलेलो फ्लेम मातशें ड्राय मातशें जावपाक पळोवया कशें जालें तें. म्हाका जाय जाल्यार हांव आनीक ट्राय करतलें. ग्रेवी जाल्यार पळयता सद्दां ऑलमोस्ट जाय केलें. वाव बरें अशें तेजें वांयग्याचे मसाल्याचें सगळें बरें तेल सुटलां आनी पळोवपाकूच यमी दिसता म्हाका आतां. पळय तोंडाक सारकी रूच आयली पळोवनूच. जालें. सो ऑलमोस्ट फ्राय केलें तें बरो आटयलो तो मसालो बरो ग्रेवी. तुमकां आनीक समज अशें ड्राय जाय न्हू जाल्यार ड्राय करूंक शकता बरें. सो ऑलरेडी जालें म्हजें आनी हांव ड्राय करचें ना की मसालो चडूच सुकतलो तो आनी. सो अशें ग्रेवी जालें पळय म्हजें. बेश्टें गार्निश करता ओली कोथंबीर आनी आतां गॅस बंद करून घेता. सो हे आसली म्हाजी रेसिपी आयची हे जे भरिल्ले वांयग्याचे मसालो. सो खूब जाणां डिफरंट हें करता म्हणजे विथावट कोकोनट घालून सुद्दां सुकीच सोय घालून सगळे मसालो स्टफिंग तशें करता. खूब टायपचें जाता पूण अशें हांवें केलां तशें तुमी ट्राय करा मुद्दाम. सारकें टेस्टी जाता आनी तुमकां शुवर हांव म्हणटा आवडटलें. सो आतां जालें हें म्हाजी बारीकशी रेसिपी. सो हांव जेवण घेता सगळीं जेवली. अशेंच तुमकां एक बारीकशी रेसिपी मदीं आतां गावतली. सो मातशें आतां भायर रावता. सो हांव स्टार्ट करता आतां रेसिपीचें. सो हांव जेवण बीन जालें की बायक सोमतें न्हांवन घालें कशें करून तेका मॅनेज केलें न्हालेलें. अशें एक हात रोयलें मातशें उदक तकलेल्यान सुद्दां न्हालेलें. आतां मातशें ऑर्डर ना तरी पूण मातशें पसून घालें सोमतें उदक येयलें की. आतां काय न्हिदचें ना तेगे जेवच्या पयलीं ते बरें न्हिदलेले मागीर उठोन जेवले बिवले आनी आतां न्हिदचें ना. आतां डायरेक्ट सांजचे न्हिदल्यात आतां खेळटा. सो आतां हे पळय बसले खेळपाक आनी हांव ताका तिकली लायतालें पळय कादें जावंक दिनासलें कशें जालें वयर एक सायडीक हां बाय खेळटा. पांय सारके कर गो बाय. असले पांय सारके करून बस. पांय सारके करून बस. व्हेरी गुड. ये क्लॅप 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 वाजे. आतां म्हाका नांव दिता तें पळोवया तेका मॅनेज करता आनी हांव नांव घेता मम्मी हां. सो आतां म्हाका काय न्हांवपाक गावना. बाय वाजयतालें म्हणून बायक भायर हाडला पासयेक. हे पळय आपण धांवूंक सोदता बेश्टें. हे पळय पासयेक हाडला बायक बाय तिथं धांवूंक सोदता त्या हातीक धरचें पडटा. ना तो एक रावंड मारून बेश्टें वयतलें मागीर भात बीन सांजेच घेता मागीर रातचें बेश्टें बरें सामकें सुशेगाद घेवप पडटा. कामाक गम जाता नाल्यार. मम्मी भायर येयल्ली रावंड मारपाक सो ती थंय बसला तो पर्यंत बायक थंय फुडें बरें वचोंक जाय त्या सायडीक पर्यंत. बरें ना न्हू म्हाज्यो मस्ती जाला.